बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. प्रितीच्या भयणी भावांनो, येवकार तुमकां सगल्यांक ह्या पवित्र जाग्यार. स्तोत्र 120 आमकां अशें सांगता: म्हज्या आकांताच्या वेळार हांव सर्वेस्पराक उलो मारतां आनी तो म्हाका जाप दिता. फोटकिऱ्या ओंठांच्या गातकी जिबेच्या मनशाच्या तोंडांतलो म्हाका निवार सर्वेस्परा. हो शुभ आनी बागी वेळ आमी जेजू सांगाता बरोबर मागण्यान सारूंक एकठांय जाल्या. थोड्यो घडयो आमचें काळीज मोन आमी शांत करून ह्या वेळाक तयार जावया. पोव मोगाच्या जेजू, ह्या वेळार तूं पवित्र साक्रामेंतांत उंड्याच्या रुपान आमची मोदें हाजीर आसाय म्हूण आमी भावार्थान सत मानता. तूं आमचो देव आनी आमचो सोमी. तूं आमचो सोडवणदार. आमचें मोदें तुजें पवित्र आसणें आमी वळखून घेता आनी व्हडा भक्तीपणान आनी मानान तुका आमी नमस्कार करता. सगळीं आमी गीत गावया. R4 बापाच्या एकल्या पुता, पेज 176. बापाच्या एकल्या पुता, स्वर्गीच्या बोली स्ट्रासा, स्वर्गार्थां देवून आयलाय, संवसारांत मातूक घालाय. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. वाचुराक स्वर्गार रस्त्यार बुकेचे सोंपले सुस्कार. उंड्याचे घेतले रूपणे, चालोय तूं जेवण आमची. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका
आमचो तुका दिता. सगळीं बसूया. आमचो आयच्या दिसाचो विशय. आख्ख्या संवसाराक वचत सगळे रोसणेक शुभ वर्तमान परगटात. हें जेजून आपल्या शिसांक करूंक फर्मायलें. आमी जेजूचे शीस आनी आमी हो जेजूचो वावर फुडें व्हरूंक जाय. आमच्या वावरांतल्यान आमच्या वागणुकेंतल्यान एकामेका सोबें आमच्या भावपणाच्या आनी एकचाराच्या नात्या वरवीं आमी जेजूक परगटूंक जाय. पूण जायते पावटी आमी दुस्मानकायेचें आनी कुन्नाटकायेचें मोन घेवन रावल्यांत. आमी आमचें कार्य पाळूंक ना. आमकां बोगोस सायबा. आमच्या अशोकतायांचेर सोयीत व्हरूंक आमी बापाच्या आत्म्याचो आदार मागुया आनी गीत गावुया. M2 ये आत्म्या बापाच्या. पेज 152. M2. ये आत्म्या बापाच्या. ये आत्म्या जेजूच्या. ये आत्म्या मोगाच्या. ये आत्म्या मोगाच्या. बापाची भुरगीं आमकां कोर. जेजूचे गोवाय आमकां कोर. मोगाची बाबोयण आमकां कोर. मोगाची बाबोयण आमकां कोर. ये आत्म्या बापाच्या. ये आत्म्या जेजूच्या. ये आत्म्या मोगाच्या. ये आत्म्या मोगाच्या. धीरा दिगोवाय आमकां कोर. काळजीदार सैनीक आमकां कोर. स्वताचे दिवे आमकां कोर. स्वताचे दिवे आमकां कोर. ये आत्म्या बापाच्या. ये आत्म्या
सर्वेस्पराक दिनवासात तो कोरेंस बरो ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो देवाच्या देवाक दिनवासात दोनयाच्या दोनयाक दिनवासात व्हड व्हड ओचोरियां करपी तोच एकलो ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो ताणें जाणवायेन मळब रोसलें दर्याचेर ताणें प्रितूम तीर करून दवरल्या व्हडले दिवे ताणें रोसले दीस चलोवंक सुर्या आनी रात चलोवंक चोंद्रीम आनी नखेत्रां आमच्या दोळडीरपणांत ताणें आमचो उगडास केलो ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो आमच्या दुस्मानाच्या सोपक्यांतलीं तो आमकां सोडयता जीव आसलोल्या सगल्या रोसनाक तो पोसता सर्गीच्या देवाक दिनवास ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो ह्या सगल्या सर्वेस्पराच्या देण्या पासत आमी ताका दिनवासूंक गरज हे आमी गितांतल्यान सर्वेस्पराक दिनवासुया आनी गीत गावुया E10 सर्वेस्पराक आर्गां दियात पेज 82 सर्वेस्पराक आर्गां दियात आपलो आत्मो आमकां दिता सर्वेस्पराक आर्गां दियात आपलो आत्मो आमकां दिता एकाच पवादांत आमी चलच्या आपल्या मोगाचे गोवाय जावच्या आपणा सारकेली आमी वाडच्या घालता कालचांनी आपलो आत्मो सर्वेस्पराक आर्गां दियात आपलो आत्मो आमकां दिता सर्वेस्पराक आर्गां दियात आपलो आत्मो आमकां दिता चलत्या जिवितान गोरान वाड्यान कुश्टान दोगदानी मोरोपुर्यान सुम्याक जेजूचे जिवीत फाको घालता कालचांनी आपलो आत्मो सर्वेस्पराक आर्गां दियात आपलो आत्मो आमकां दिता सर्वेस्पराक आर्गां दियात आपलो आत्मो आमकां दिता
आतां आमी देवाची उतर आयकूंक तयार जावुया. सगळीं उबी रावुया. मागुचें शुभ वर्तमान 16वो आवेसवोर वळी 9 ते 15. सातोळेच्या पयल्या दिसा सकाळीं पुनर्जिवन जावन जेजू पयलो मागदलाचे मारयेक दिश्टी पडलो. तिचे वेले ताणें 7 देंवचार काडलोले. तिणें वचून ताचे बरोबर आसतालीं आनी आतां दूख करून रडटालीं तांकां कळीत केलें. पूण तो जिवो आसा आनी तिका दिश्टी पडला म्हूण तांणी आयकुनूय सतमानलें ना. हाचे उपरांत तांचे भितरले 2 जाण एका गांवांत चलून वेताले. दुसरें एक रूप घेवन तो तांकां दिश्टी पडलो. ताणें येवन हेरांक सांगलें, पूण हांचेंय तांणी सतमानलें ना. शेकी 11 जाण जेवता आसतना तांकां तो दिश्टी पडलो. आपणाक पुनर्जिवन जाल्लो देखलोलो तांचें तांणी सतमानून घेतलें ना देखून बाबार दोरचे सुवातेर आपलेंच कोरें करून रावले म्हणून ताणें तांकां बेश्टायलें. आनी ताणें तांकां सांगलें, आख्ख्या संवसाराक वचात, सगळे रोसणेक शुभ वर्तमान पुरगटात. देवाचे उतोरे. देवाची व्हड उपकार. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां आपली बरी खबर सगळ्या संवसाराक परगटूंक फर्मायता. जेजू पुनर्जिवन जाला म्हूण शिसांक सतमानूंक अवघड जालें. ते दुबावले देखून जेजू तांकां खूद भेटटा आनी शुभ वर्तमान परगटूंक आज्ञा दिता. ही जेजून दिल्ली आज्ञा शीस आपल्या काळजांत रिगोवन काळजीदारपणान जेजूची बरी खबर सगळ्याक परगट करूंक लागले. शीस परगट करताले तो संदेश थोडी मानून घेतालीं जाल्यार थोडी जाणां तो नाकारतालीं. शिसांक आळकोळींक दुमाळ्याक पिडापिडेक फुडो करचो पडलो तरूय ते फाटीं रावले नात. आमी जेजू क्रिस्ताचीं पाटलावदारां आनी हीच आज्ञा जेजून आमकांय दिल्या. शिसांचो वावर चालू दवरूंक आमची जबाबदारी आसा. ताची बरी खबर आमी परगटीत रावूंक जाय. आमच्या वावरांतल्यान आमच्या वागणुकेंतल्यान आमी जेजूचें जिवीत
पोरगोटू कोरोस. एकामेका सोवें आमी एकवटाचें नातें दवरूंक गरज. एकामेकाच्या हुस्क्यान आनी मोगान आमी वाडूंक जेजू आमकां आपयता. तोर फावो ते पोरी आमी जेजूचे बरे खबरेचे साक्षीदारां जावंक वावरुया आनी त्याच पापाचो आदार आमकां मागुया. आतां आमी आमची थोडी मागणी जेजू मुखार दवरुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावं दी. सोम्या तुज्या शुभ वर्तमानाचे नीज परगटणार आमकां कोर. सगळीं म्हणुया. सोम्या तुज्या शुभ वर्तमानाचे नीज परगटणार आमकां कोर. आमचे फिरगोज सोबेचे वडील तशेंच आमचे यादनीक क्रिस्ताच्या खोल अनुभवान बरोवन आपले सेवेच्या मुन्यारीपणा वरवीं दुसऱ्यांक ते क्रिस्ताचे रूपकार आनी गोवाय जावंक पावल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. सोबाब सोमिया तुज्या शुभ वर्तमानाचे नीज परगटणार आमकां कोर. सगळ्या संवसाराक वचात आनी आख्खे रोसणेक शुभ वर्तमान परगटात. ही जेजूची आज्ञा मनान दवरून आमच्या कुटुंबांनी समुदायांनी समाजांत कोश्टा आव्हानां आनी दुमाळ्यां मदें जेजूची नीज पाटलावदारां आनी परगटणारां आमी जावंक बापाची कृपा आमकां मागुया. सोबाब सोमिया तुज्या शुभ वर्तमानाचे नीज परगटणार आमकां कोर. सगळ्या क्रिस्ती भावार्थ्यांनी आमच्या वेगवेगळ्या संस्कारा समयार घेतलोल्या पवित्र आत्म्याक जागोवंक आनी ताच्याच आदारान क्रिस्ताक आनी ताणें परगटलोल्या क्रिस्ती तत्वां मुळ्यांक आमी गोवायकी दिवंक बापाचो आदार आमकां मागुया. सोबाब सोमिया तुज्या शुभ वर्तमानाचे नीज परगटणार आमकां कोर. आपल्या भावार्थाक लागून जीं क्रिस्ती भावा भयणां दुमाळो पिडापीड सोंसतात तांणी काळजीदारपणान
आनी भियेन आसतना आपल्या भावार्थाक तीर रावूंक तांकां पवित्र आत्म्याच्या बळान बोर म्हूण मागुया. सोबाब सोम्या तुज्या शुभ वर्तमानाचे नीस परगटणार आमकां कोर. ओगेपणान आमची खासगी मागणी आमी जेजू मुखार दवरुया. सोबाब सोम्या तुज्या शुभ वर्तमानाचे नीस परगटणार आमकां कोर. सगळीं दिमी घालुया. जेजू तुज्या जिव्या उतरान तुवें आमकां दिल्ली बरी खबर काळजांत बाळगून तुज्या खोल अनुभवान आमी वाडूंक आनी तुजी नीज साक्षीदारां आमी जावंक जेजून शिकयलोले मागण्यांतल्यान आमी सगळीं बरोबर मागुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.